टोनी अँथनी ह्या भुरग्याचो जल्म इंग्लंडांत जालो. आवय चीनाची, बापूय युरोपी. पूण तो सुमार 5 वर्सांचो आसतना ताचो आजो म्हणजे आवयचो बापूय चीनांतावन इंग्लंडाक आयलो आनी टोनीक घेवन चीनाक गेलो. टोनी रडतालो, आज्यान पर्वा केली ना. आनी खंय तरी चीनांत एका ल्हान गांवांत आपल्या घरा आजो ताका घेवन गेलो. सारकें जेवण ना, उठल्या बसल्याक मार. आनी मागीर ताका आजो कुंग-फू एक मार्शल आर्ट शिकोवपाक लागलो. कित्याक आजो चीनांत त्या वेळार नांवाजतो कुंग-फू मास्टर. बडयो घेवन झुजूंक जाय आज्या बरोबर. आनी दर पावटी झुजतना टोनी अँथनीक मार पडताले, कित्याक तो तें नकळो कशें झुजूंक जाय तें. न्हीद सारकी ना, आजो जेवणूय दिना, उलयना चड, आनी आजी चड उलयना. टोनी अँथनीक ताका इतलो राग आयलो आपल्या आज्याचो जीवच काडूंक जाय आतां म्हाका. म्हूण एक दीस आजो बरो न्हिदला आनी घरा येता. वो एक कुजनांतली एक सुरी घेता धाकटुली आनी आज्याक आतां अशी तोपता म्हणटना आज्यान ताका असो मारून उडयलो, वो पडलो उदारो. टोनी अँथनीक अजाप. आजो न्हिदला कसो दिसलो. आज्यान म्हणलें, तुका कितें दिसता हांव न्हिदलां? वय, हांव न्हिदेंतूय कुंग-फू चिंता. कोण दुस्मान म्हजेर येतलो तें म्हाका न्हिदेंतूय गमता. आनी फुडें मागीर ताका इतली तरबेज. हें सगळें तुमकां टोनी अँथनीन बरयल्ल्या द टेमिंग ऑफ अ टायगर ह्या पुस्तकांत वाचूंक मेळटा. आनी टोनी अँथनी फुडें आपल्या आज्या भशेन कुंग-फू मास्टर जाता. तें सगळें हांव सांगूंक गेलो जाल्यार वरां लागतलीं म्हूण सांगूंक वचना. निमाणें जेन्ना तो कुंग-फू मास्टर जाता, आजो ताका फुडें रावयता आनी ताका नमस्कार करता. इतले दीस टोनी अँथनीन आज्याक नमस्कार करूंक जाय आसलो, पूण आज आजो ताका करता. कित्याक? म्हजो नातू आतां कुंग-फू मास्टर जालो. खूब कठीण ट्रेनींग तें. इतलें कठीण. आमचें कमांडो ट्रेनींग आसा मिलिट्रींत, वा आमचे ब्लॅक कॅट्स म्हणटा आमी, कांयच न्ही. हांगाची ल्हंव उबी जाता. वागा कडेन तुवें वचून झगडूंक जाय. वागा लागीं जितो वाग पोसलोलो न्ही रानांत वचून. आनी असलें सगळें म्हणजे कितलें कठीण पळया कुंग-फू मास्टर जावपाक. पूण कांय तरणाटे चीनांत आनी सगळे हे मार्शल आर्ट शिकतात. आज जेजू म्हणटा, तो जेरुजलेमाक वेताना कोणे एकल्यान ताका विचारलें, सायबा थोड्यांकच सोडवण मेळटली न्हय? घडये तो विचारलो मनीस एक जुदेव आसतलो आनी ताका दिसलें जुदेव सर्गीच्या राज्यांत वेतात. जेजू ताका अशी सरळ जाप दिना. जेजू म्हणटा अशीर दारवंट्यांतल्यान. अशीर म्हणजे बारीक, सोंपेपणी तुका वचूंक मेळना. आतां आमचे इगर्जे बाजिलेक दारवांटो व्हडलो रूंद आहा. हे वाटेनी वचूंक जाता, ते वाटेन वचूंक जाता, मदल्यान वचूंक जाता. चितें बारीक आसा इतलो. तुका अशें वचूंक जायना. अशें कितें करून वेचें पडलें जाल्यार कितलें कठीण न्हू. म्हूण सर्गींच्या राज्यांत वचूंक भोव कठीण म्हणटा जेजू. म्हणजे कुंग-फू मास्टर जावच्या परसूय सर्गींच्या राज्यांत वचूंक कठीण. आनी फुडें मागीर जेजू शिटकावणी दिवन म्हणटा, एक पावटी दार धांपल्या उपरांत मागीर तें उक्तें जावचें ना. तुमी कितलेंय येवन बडयात, भितर तावन तुमकां जाप मेळटली, हांव तुमकां वळखना, तुमी कोण म्हाका खबर ना.
आनी तुमी म्हणटलात तुजे बरोबर आमी जेवल्या पियेल्या, तुजे सांगता आमी आसल्या, आमच्या रस्त्यांचेर तुवें शिकवण दिली, आनी तो म्हणटलो हांव तुमकां वळखना. खोट्यानो, म्हजे थावन पयस वचात. ही जर जेजूची उतरां आमी मनांत आनी काळजांत दवरलीं जाल्यार क्रिस्तांव मनशाचें जिवीत भोव कठीण. आमकां फुडेंच वचूंक आसा, फाटीं वचूंक जायना. म्हज्यान म्हणूंक जायना हांव 4 पावलां फुडें वेतां आनी 2 पावलां फाटीं वेतां. आज हांव जेजूचे शिकवणे प्रमाणे चलतां आनी फाल्यां फेस्त न्हू बरें कोप मारून मजा मारता. ना ना ना, आमी फुडेंच वचूंक जाय, फाटीं येवंक मेळना. ते कमांडो ट्रेनींग करतना बेळगांव आसा तें, तांकां अशें एक बारीक पायप उदक वेचें धरणी पंदा तें दवरलें आसा, तांतल्यान वचूंक जाय. तुका फुडें कांयच दिसना, कित्याक तें अशें सरळ ना, वांकडें दवरलें आसता. आनी इतल्या वेळा भितर तुवें तें भायर येवंक जाय, नाजाल्यार तूं भितर मरतलो. आनी तांतल्यान तुवें जेन्ना भायर येता मागीर तुका आनी दुसरे टेस्ट आसात. पळय कितलें कठीण. आनी तूं हे कमांडो जावं कुंग-फू जावं शिकतले, वचूंक तयार आसात. तर आमी जेजूची शिसां म्हणटा, आमकां जाय तशें जिवीत जिवंक जाता, जायना. आनी शेवटी जेजू म्हणटा, जीं कोण हांगासर निमाणीं आसात तीं थंय पयलीं जातलीं, आनी हांगा पयलीं आसात तीं निमाणीं जातलीं. म्हणजे कोण? जीं कोण हांगा सदां नीत प्रामाणीकपणान जेजूचे शिकवणे प्रमाणे जियेतात, देवाचो आनी एकामेकाचो मोग करतात, आनी लोक तांकां पिशी म्हूण मानतात आनी तीं सकेलीं अशीं चिंतात, तीं थंय पयलीं जातलीं. आनी हांगा आपूण व्हड, आमकां शिकप आसा, आमी भाटकार, आमी आमचे कडेन सोबाय आसा, आमचे कडेन तें आसा हें आसा म्हूण चिंतलीं, थंय निमाणीं जातलीं. तर आमकां थंय जागो मेळूंक जाय. कित्याक हांगा आमी यात्रेकारां, पिलग्रिम्स, थोडीं वर्सां आमी ह्या संवसारांत जियेता, पूण आमचें सासणाचें घर थंय देवा बरोबर. म्हूण थंय जर आमी वचूंक जाय जाल्यार तें देवाचें देणें. दुबावचो ना, पूण देवाचें देणें फुंक्याक मेळचें ना. ताच्या फाटल्यान आमचोय घाम आसा. हें आमकां आज जेजू सांगूंक सोदता. म्हणटच आयच्या मिसा वेळार आमी जेजू लागीं मागुया, सायबा, दर दिसा आमी तुजी शिकवण आमच्या जिवितांत जियोवन तुजी खरी बरी सिसां जावंक तूं आमकां कृपा आनी आदार दी.